भारतीय बायलांनी दक्षिण आफ्रिकेक 52 धांवड्यांनी हारयत पयलेच फावट आयसीसी वर्ल्ड कप जिखलो। मुख्य पंगडात निवड जावंक नाशिल्ली पूण बदली खेळगडी म्हणून संद मेळिल्ल्या शेफाली वर्मान 87 धांवड्यो करून 2 विकेटी घेत भारताच्या जैतांत महत्वाची भूमिका पार पाडली। भारताच्या बायल पंगडान दक्षिण आफ्रिकेक 52 धांवड्यांनी हारोवन पयलेच फावट वन डे वर्ल्ड कप जिखलो। शेफाली वर्माच्या 87, स्मृती मंधनाच्या 45, दीप्ती शर्माच्या 58 आणि रिचा घोष हिच्या 34 धांवड्यांच्या बळग्यार भारतीय बायलांनी दक्षिण आफ्रिके सामकार 299 धांवड्यांचे आव्हान दवरिल्ले। प्रत्युत्तरात आफ्रिकेची कॅप्टन लॉरा वॉलवर्ट हिने 101 धांवडे करून एकलेन झूज दिले, पण भारताच्या जैतांत आडखळ थारपी लॉराक दीप्तीन कॅच आउट केले आणि भारतीय बायलांनी सुटकेचो श्वास सोडलो। ब्यूरो रिपोर्ट, गोमंतक टीवी।